नमस्कार. कलांगूट वाठार हालीं खंयचे ना खंयच्या चर्चेन आसतातूच. हालीं जे टुरिजम सिजन स्टार्ट जाल्लो आसा आनी जे ट्युरिस्ट आहा थोडे ते भायर जे होलसेलान रातचो सोरो घेतात आनी भायर मारतात आनी थोडे जाणां सोरो घेता आनी ड्रायव करतात आनी तेंचे बी एक्सिडंट जातात. अशे हालीं प्रकार खुबशे जाल्ले आसात. हेज्या मागीर कलांगूटच्या आमदारान सीएमाक कॉल करून ही गोश्ट तेंच्या कानार घातिल्ली आनी तेंच्यांनी सांगिल्लें की एक्सायज डिपार्टमेंट आहा ते सारकें काम करिना आनी ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सुद्दां हो इशू हायलायट केल्लो. तेज्या पयलीं एक्सायज डिपार्टमेंट आमकां 2 दीस जाले आमकां दिसपाक येयला की एक्सायज डिपार्टमेंट 10 जाले की ऑन द फील्ड आसता ऑफिसर आनी तशे 10 जे वायन स्टोर आसात ते बंद करतात. पयल्या दिसा सगळे ऑफिसर ते सगळ्यांनी पर्सनली वचून तेंच्यांनी बंद केल्ली आसा. पूण कालच्यान आमकां इनपुट्स मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे कालच्यान जे शॉप हे आसा लिकर शॉपाचे ओनर आहा ते स्वता 10 जाले की बंद करतात. कित्याक एक्सायज डिपार्टमेंटाचे स्टाफ हालीं तेंची पेट्रोलिंग हालीं चालूच आसा आनी तेंच्या कडल्यान आमकां कळ्ळ्या त्या प्रमाणे जे कोण 10च्या बागेर आमकां ओपन दिसतात तेजेर कडक कारवाई जातली अशी तेंची हे आसा. आनी कलांगूटचे लोकल्स आहात तेंच्या कडल्यान आमकां फिडबॅक मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे ही जी सद्या कारवाई जाल्या ती एकदम बरी जाल्या. कित्याक हरशीं म्हणटा ते आमकां जी कलांगूटची जी बायलां भुरगीं आसा तांकां रस्त्याचेर फ्रिली भोंवपाक मेळनासलें. जे थोडे ट्युरिस्ट आहात ते रस्त्याचेर बियरेची बॉटली बी घेवन हे करताले तांकां ते अनसेफ दिसताले. आनी आत्तां जे कंडिशन जाला ते खूब बरें जाल्या म्हणटा ते आनी तेंच्यांनी इतकी रिक्वेस्ट केल्या कितें अशें कितें इशू हायलायट जाले की थोडेच दीस म्हणटा जी यंत्रणा आसता ती एक्टीव जाता आनी मागीर परत बंद जाता. ही बंद पडची न्ही अशी तेंची मागणी आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार.